हिमोफिलिया डिसऑर्डराचेर लोकांमदी जागृताय करपाच्या हेतान हिमोफिलिया फेडरेशनान वर्कशॉप घडोवन हाडले। हे रिजनल एडवोकेसी वर्कशॉप 3 आनी 4 तारखेक दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरात जाले। या वर्कशॉपाक हाजीर आशिल्ल्यांनी हाचेर अधिक माहिती दिल्या। आयकात तांकां। आज आमी प्रोग्रामान आसा तो एक 2 days कॉन्फरन्स और अ वर्कशॉप ऑन हिमोफिलिया डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर इज वन ऑफ दी आमचे 21 डिसेबिलिटीज आसात, तातूंतली एक डिसेबिलिटी सरकारान आयडेंटिफाय केल्ली आसा ती हिमोफिलिया। आज हिमोफिलियाच्या ह्या वेस्ट झोन एडवोकेसी वर्कशॉपा भितर 4-5 स्टेटी आयिल्ली आसा, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, गुजरात एंड MP। सो ह्या स्टेटींतल्यान तांचे जे चॅप्टर्स आसात त्या चॅप्टर्साचे हेड आयिल्ले आसात एंड दे वील डिस्कस अबाउट द हिमोफिलिया डिसऑर्डर, द प्रॉब्लम्स दॅट दे एनकाउंटर, the solutions they are looking out for, the advanced treatment, the health facilities what are required, आणि ह्या डिसेबिलिटी सेक्टराक सरकारान कशें एम्पावर करप हाचे सगळ्याचेर डिस्कशन करपाचे, एक पेपर तयार करपाचे, रेजोल्यूशन घेवपाचे आणि ते सरकारा मुखार मांडपाचे, जाणे करून हिमोफिलिया ही डिसेबिलिटी जे सफर जातात तांकां एक नॉर्मल लायफ जगपाची एक नवी उमेद, नवो कॉन्फिडन्स आणि तांकां सगळ्याक एम्पावर करपाचे, एम्पावरिंग देम in social life, economical life, in education, in health, in engaging them in jobs. So these all things will be discussed in today's program. So all over India साधारण 92 chapters तांचे आसात आणि हे वेस्ट झोन, नॉर्थ झोन, साउथ झोन एंड ईस्ट झोन अशा 4 झोना भितर आसात। एक जे डिफिकल्टीज ते फेस करता आणि त्या लोकांक मुखार येवपाक जाय ताच्या खातीर एक कॉन्फरन्स हांगा गोंया भितर जाता। तांच्या खुबश्यो अडचणी आसा, पण एक सांगूंक सोदता की गोंया भितर ट्रिटमेंट जो आसा हिमोफिलियाचो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आसा। गोवा इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स विच इज ऑफरिंग दिस ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेशंट्स ऑफ हिमोफिलिया। पण खुबश्यो गजाली जावपाक जाय। देर इज रिजर्वेशन इन द जॉब विच हेज टू बी फॉलोड फॉर हिमोफिलिया पेशंट्स आणि मेन म्हणजे आमी हजर म्हळ्यार अवेरनेस जावपाक जाय, कारण आमकां हिमोफिलिया ही अशी आसा, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर। केन्ना केन्ना मनीस बरो आसता पण परत तो ताका जेन्ना जे डिसऑर्डर भितर सुरू जाता परत तो दुयेंस पडटा, परत इट बिकम्स नॉर्मल। सो इट इज अ सायकल एंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉन डिसेबल टू नो अबाउट इट। आणि म्हणून म्हाका दिसता की हाची कॉन्फरन्स 2 दिसांची कॉन्फरन्स आसा, तांच्या भितर भासाभास जातली, नवे पॉलिसीज जातल्यो आणि त्यो पॉलिसीज आमी सरकारा फुडें दवरतले। हांगाच न्ही तर हांवें तांकां अशेंय प्रॉमीस केला की तांचे जे डिफिकल्टीज आसा तांचे रिजोल्यूशन जे येतले ते हांव दिल्ली गव्हर्मेंटाकूय धाडटलो। आमचे जे पेरंट डिपार्टमेंट आसा तांच्या कडल्यानूय तांकां जे डिफिकल्टी जाता तो सुटावो करपाचो प्रयत्न आमी हांगाच्यान करतले। More awareness of disorders, because what is visibly disabled, there is a big segment of disabilities which are invisible. Hemophilia, thalassemia and sickle cell fall into invisible disability category. So awareness in the government system and in the general public is very much needed. So this will be today's program? This is one of the priorities of today's meeting. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस आणि मनीषा जाधव।